जुये पारसे मुखेल रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या घरात चोरी जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या। सकाळी सुमार 10 वरांचेर घरात कोण नाशिल्ल्याचे पळोवन चोर घरांत रिगले आनी आलमारींतल्यान 3 भांगराच्यो सरपळ्यो, कानातलीं, भांगराची लॉकेटां आनी सुमार 50,000 रुपयांचेर चोरांनी हात साफ केलो। पुलीस फुडलो तपास करतात। पळयात। 10:30च्या फुडें जाली सकाळी सकाळी। तू कोण नसली तर घरान? कोण नसलो आमी। तुम्ही खंय वयतात? आमी कामाक वयता। आणि बाकीची बायल बिल भुरगी? भायर कामाक गेली तर हां हां चेडू कॉलेजीक गेले, हो ITI गेल्लो 10 सुमार। मी माझ्या कामाक गेल्लो तर मागीर कळ्ळें कशी चोरी जाली म्हणून? चेडूक ते मेवणलो थंयसून न्हू, हां सकयल मेवणो आसलो तो। हां तो येताना बघता जाल्यार एका सुमार गेलो आनी ती बघता जाल्यार दार ओपन हात फाटल्यान उक्त्या। तेन्ना ते कळ्ळें। हां म्हणजे फुडल्यान धापून त्याने फाटल्यान गेलो पळालो। गेले ते पयलीच फावटी चोरी न्हू? पयलेच फावट चोरी जाली। नाव कशें म्हटलें तुमचें? माझे अनिल श्रीधर सावंत। कितें कितें व्हेलें तुमचें? 3 चेनी येले, हां कानातले येले हां आणि 50,000 रुपये येले। रोख 50,000 आणि जे गणपतीचे लॉकेट असले हां ते येले। गणपतीचे एक आणि असे कमळाचे असे लॉकेट ते येले। तरी 50,000 सोडून आनी कितले जातले त्या भांगाराचे अंदाज? आणि अंदाज ते 3 चेनीचे सुमार 3-3.5 लाख जातले ना। 3.5 लाख आता जातले ना। कंप्लेंट केला तुम्ही मागीर? कंप्लेंट केले, पंचनामो केलो? पंचनामा केलो। पंचनामा करून ते येतले पोलीस। हां येता म्हटलं गेले ते।